नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या सकाळच्या ह्या बुलेटिनान हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। भाजपाक सत्तेंतल्यान सकयल देंवोवपाक येता ताका करतले मुख्यमंत्री, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो। कमिशन घेवचे आदी करतलो लोकांची कामां, बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसाचे आश्वासन। मार्च महिन्याच्या तापमानान मोडले ह्या नादीचे सगळे विक्रम। ह्या वर्सा मार्चान सगळ्यांत चड म्हणल्यार 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद। पहिल्याच दिसा 4.10 लाखांचो तालाव। सुधारित मोटार वाहन कायद्या खाला 611 चालकांचेर कारवाय। भगवान महावीर अभयारण्यांत आसा वाघ, मोल्याच्या लोकांनी रान वाठारांत वच्चे न्हू, रान खात्याची सुचोवणी। आणि पेडणेचो इंडोर स्टेडियम केन्ना जातलो उक्तो, थळाव्या खेळगड्यांक पडला प्रश्न। आणि आता खबरो विस्तारान। सध्याची परिस्थितीन आपण मुख्यमंत्री पदाचे सर्तीत ना, पूण भाजपाक सत्तेंतल्यान सकयल देंवोवपा खातीर कोण येता ताका मुख्यमंत्री करतले, कळंगूटचो आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन सांगले। दुसऱ्या वाटेन अपक्ष आनी मोगोपाचो तेंको घेवन सरकार स्थापन केल्ल्या भाजपान गोंयान थीर सरकार दिवपाचो दावो केला। भाजपान जरी गोंयांत सरकार स्थापन केल्ले आसले तरी लेगीत राजकारणात केन्नाय कितेंय जावं येता आनी भाजपा विरोधात हेर सगळे पक्ष एकठांय येवन सरकार घडोवंक शकता अशें खुबळावपी विधान करून मायकल लोबोन सगळ्याकूच कुवाड्यात उडयला। आम्ही इकरा आहा, गोवा फॉवर्ड आहा, आम आदमी पार्टी आहा, आरजी आहा, 15 आहा, 3 जाण इंडिपेंडंटूय आहा, 2 जाण एमजीचे आहा। सो पळोवया आमी खंयच्या डायरेक्शनान हे फुडें वयता ते। आमकां आनी खास करून म्हाका मुख्यमंत्री पदाची आस ना, पूण कोणी येवन आमकां तेंको दिल्यार आमी ताका मुख्यमंत्री करतले अशेंय ताणें हे वेळार म्हटलें। असल्या ह्या सिट्युएशनान आमी काय रेसीन ना चीफ मिनिस्टर जावपाक, सो कोण येता ताका मुख्यमंत्री करप जर अशें कितें केन्ना जायत जाल्यार। भाजपान हे फावट 22त 22+ असो नारो गायिल्लो, मात भाजपाक 20च जागे मेळिल्ल्या कारणान सरकार स्थापन करपा खातीर हेरांकडल्यान तेंको घेवचो पडलो। इतकेंच न्हय जाल्यार भाजपाचे वेंचून आयिल्ले उमेदवार खुद्द मुख्यमंत्री सुद्दां उण्याच कांय मतांच्या मार्जिनान जैतिवंत जाला। ह्या परिस्थितीचो नियाळ घेवन घडये भाजपाक कळून आयला की आपले पाय जमनीरूच दवरूंक जाय, ना जाल्यार लोबो म्हणटा ते प्रमाण सरकार तिगोवंक भाजपाचेर खऱ्यांनीच भिवपाची वेळ येवंक शकता। पार्टीक पयशे आसप ताका अध्यक्षपद दिवप ही पावणी ही केवळ काँग्रेस पार्टी करपाक शकता। ज्या मायकल लोबोन ह्या पार्टीक दगो दिलो, ह्या पार्टीच्या खुस्तार ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या आधाराचेर ह्या सरकारान पयशे केले आनी ते पयशे मोडपाची ताकद दाखयल्ली आसा म्हणून ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन केल्लो आसा। ही परिस्थिती ही काँग्रेसची आसा आनी ताका लागून आमकां सगळ्यांक येणाऱ्या दिसा भितर आमी सगळ्यांनी टार्गेट करचें पडटलें। आमी फाटल्यान रावून जावचें ना आमकां सगळ्यांक, कारण आमी आज जिखिल्ले आसात म्हणून आमी अति आत्मविश्वासूय आमी दवरपाची गरज ना। आमकां सगळ्यांक आमचे पांय हे जमनीर दवरचे पडटले। सत्ते खातीर चलिल्ल्या पक्षांतराक लागून हे आदी गोंयचें नांव देशांत बरेंच गाजलां। 10 वर्सांत 12 मुख्यमंत्री, 5 वर्सांत 7 मुख्यमंत्री, 6 म्हयन्यांचे सरकार, 1 वर्साचें सरकार अशी राजकीय अस्थिरतेची परंपरा गोंयांत आसा। देखून लोबोन केल्ले विधान अतिताय दिसपी मात्तूय ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। PWD खात्या वरवीं दर मतदारसंघात जावपी कामां खातीर 10% कमिशन घेवपाची प्रथा कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी घातल्या। ह्या प्रथेक हांव पाळो दिवचो ना। म्हाज्या मतदारसंघात जावपी कामांच्या प्रकल्पांचेर हांव 10% कमिशन घेवचो ना अशें विधान करीत वेन्झीन अप्रत्यक्ष भाजपाच्या फुडाऱ्यांक थोमणो मारला।
मार्च महिन्याच्या तापमानान ह्या नादीचे सगळे विक्रम मोडल्यात. मार्च महिन्यात चडान चड तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस असता, पूण ह्या वर्सा मार्चान सगळ्यात चड म्हळ्यार 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोंय वेधशाळेच्या अहवाला प्रमाण आतां मेरेन मार्च म्हयन्यात नोंद जाल्ले हे दुसरे सगळ्यात चड तापमान. ह्या नादी 2013च्या मार्च म्हयन्यान 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली. गोंयांत येरादारी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू जाल्ल्यान पयल्याच दिसा येरादारी पुलिसांनी राज्यभरान येरादारीचे उल्लंघन केल्ल्यान 611 वाहन चलोवप्यांचेर कारवाय केल्या. वाहन चलोवप्यांकडल्यान वट्ट 4.10 लाखांचो तालाव वसूल केला. ताका लागून वाहन चालकांनी येरादारीचे नेम पाळचे. जे नेम पाळचे ना तांकां दंड फारीक करचोच पडटलो. मोल्याच्या भगवान महावीर अभयारण्यात आनी आशिकुशिकच्या वाठारांनी वाघ दिसून आयिल्ल्यान थंयच्या क्षेत्रीय रान अधिकाऱ्यांनी ह्या विशीं सरपंचाक कळोवपा खातीर मोल्याच्या सुचोवणी काडल्या. लोकांनी सादूर रावन आपली तशीच आपल्या पाळीव जनावरांची जतनाय घेवची अशें तांणी ह्या वेळार सांगलां. सावळवाडो पेडण्या खेळा खात्यान राष्ट्रीय सर्ती खातीर उबारिल्लो इंडोर स्टेडियम खेळगड्यांक केन्ना उक्तो जातलो असो प्रश्न थळाव्या नागरिकांनी केला. राष्ट्रीय सर्ती खातीर शारा वांगडाच म्हालांतलो मुखेल स्टेडियम आनी खेळामळांची दुरुस्ती करपा खातीर खेळा खात्यान एक येवजण आंखिल्ली आनी त्या येवजणे अंतर्गत खेळा खात्यान फाटल्या 5 वर्सां आदीं खेळा मंत्री आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांणी सावळवाडो पेडण्या आदले जे खेळामळ आसलें थंय 37 कोटी रुपया खर्चून इंडोर स्टेडियम उबारिल्लो. ह्या इंडोर स्टेडियमाची सद्याची स्थिती कशी आसा हाची पळोवणी करपा खातीर आमच्या प्रतिनिधीन थंय भेट दिल्ली तेन्ना थंयच्यो कांय यंत्रणा कळमेल्ल्यात म्हणपाचें दिसून आयलें. 37 कोटी मोडून हो इंडोर स्टेडियम उबारला. तो आयज मेरेन खेळा मोग्यां खातीर आनी खेळगड्यां खातीर उक्तो करूंक ना. कोरोनाच्या काळान ह्या स्टेडियमाचो कोरोना सेंटर म्हणून वापर केल्लो. उपरांत ह्या स्टेडियमा कडेन कोणेच पळयलें ना. सरकारान आनी थळावे आमदार प्रवीण हल्लेकर हांणी हातूंत लक्ष घालून हो स्टेडियम खेळगड्यां खातीर उक्तो करचो अशी मागणी जावंक लागल्या. सध्या पेडणे म्हालांतल्या खेळामळांचेर आड नदर जाल्या. निदान नव्या सरकारान तरी ह्या खेळामळांचेर लक्ष घालचें आनी फावो त्यो सुविधा दिवच्यो अशी मागणी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर. संवसार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर मंत्री निलेश काब्राल कामाक लागलो. आपलो मतदारसंघ नितळ आनी चकचकीत करपाच्या कामाक ताणें नेट धरला. लोक कोयर हाडून रस्त्यार उडयतात म्हूण निलेश चाळवलो. सांगून कितलें म्हणून सांगचें, आतां सांगचो ना, थेट कारवाय करीत तालाव घालतलो अशी ताकीद ताणें कोयर उडोवप्यांक सांगली. विधानसभेन मातसो दोळो लागलो जाल्यार म्हाका लोक ट्रोल करतात पूण म्हाजें काम तांकां दिसना काय कितें असोय प्रश्न ताणें लोकांक विचारलो.
कोयर व्यवस्थापन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांक घेऊन निलेशान कुडचडेच्या रामनगरी वाठारात कोयर एकठांय करपाची मोहीम चालीक लायल्या. कांय दिसा भितर कोयर एकठांय करपी केंद्र चालीक लायतलो अशें निलेशान सांगले. पूण नेम मोडप्यांचेर कडक कारवाय केले शिवाय लोकांक शिस्त लागची ना अशें म्हणीत रस्त्यार कोयर उडोवपी मनशांक 5 ते 10 हजाराचे तालावूच घालचे पडटले अशेंय निलेश म्हणटा. विथ द हेल्प ऑफ पंचायत आमी आतां गार्बेज कलेक्शन सेंटर हांगा करपाक केला. एटलीस्ट लोकांनी थंय उडयता पळय थंय व्हरून हावस टू हावस ते कलेक्ट करपाचो हो प्रोग्राम हांवें सीएमाकूय सांगला करपाक जाय. पूण आतां इमिजिएटली हेका सोल्युशन काडपाक जाय. आतां आमी पळयता की रामनगरी कॉम्प्लेक्स बांदला ते सोकपीट ओवर फ्लोवून सगळें उदक वयता. सो वील हॅव टू फायंड सोल्युशन आनी खंय तरी स्ट्रिक्ट रावंक पडटलें. लोक सेन्सिटायज जायना. आय थिंक पंचायत बॉडी आनी आमी सगळे मेळोन वी हॅव टू फायन पीपल आनी फायन म्हणजे 5-10 हजार फायन मारल्यार लोक सुदारतले. ना सुदारचे ना. आज जे आमी ट्रॅफीक वायलेशन म्हणटा पळय हे सगळ्यो गोश्टी आसा. वी हॅव टू सेन्सिटायज असेल. आमी म्हणटा भायल्या कंट्रीन बरें आसा. भायल्या कंट्रीन अशे 4 पाट्यांनी 5 पाट्यांनी फायन आसा. लोक आतां भिता घालपाक खंय करपाक. सो आय थिंक दॅट सॉर्ट ऑफ अ रूल रेग्युलेशन आमकां घालूंक पडटलें. रस्त्या कुशीक उडयल्ल्या कोयरांच्यो राशी पळोवन निलेश तिडकलो. कोयर एकठांय करपाचें केंद्र बेगीनूच चालीक लायतलो अशें आश्वासन निलेशान दिला. पूण दुसरे वटेन हांव सभाघरात झेम्यो काडटा म्हूण आपणाक लोकांनी ट्रोल केल्ल्या बद्दल ताणें लोकांचेर फोग काडला. कित्याक जे पर्यंत स्वता कितें आतां केरा हँग एटिट्यूड जाल्लो आसा. गोवोरमेंटान पळयतलें आमचें काम हें फक्त बोटां दाखोवपाक गोवोरमेंटाक. हांवें पळयलां काल पयर हांव एसेंब्लीन मातशें हांवूय ह्युमन बींग मातशी न्हीद लागली म्हाका तेजेर म्हजो ट्रोल कितलो जालो. सो ह्यो गोश्टी हे करपाक सगळ्यांक सोंपता पूण हें कोण करपाक सोदना. सो म्हाका दिसता सिटिजन्स ऑफ दीस एरिया ऑल्सो शूड बी व्हेरी कॉन्शियस आनी लोकांक जे उडयता पळय तांकां धरपाक जाय. हांवें नॉर्मली करता. सो वील फायन अ परमनंट मेकॅनिझम. हे जे गोश्ट आज तुमी पळयल्ले आसा रस्त्यार हे आख्खे एरिया भितर हे गोश्टी म्हाका दिसता बंद करूंक पडटल्यो आनी वील वर्क इन दोज डायरेक्शन्स टू गेट इट डन. एक्शन इमिजिएटली हांव सोमाराक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांव पंचायतीक हांव सांगलां बॉडीक सांगलां तांकां घेवन ते इन्स्पेक्शन करून दे हॅव टू फायंड अ परमनंट सोल्युशन त्या प्रॉब्लमाक. संवसार पाडव्याच्या शुभमुहूर्ताचेर मंत्री महोदय निलेश काब्रालान आपल्या मतदारसंघात कामांक सुरवात केली खरी. मात ह्या शुभमुहूर्ताचेर सुरू केल्लें काम मुहूर्ता मेरेनूच ना दवरता कुडचड्याचो आमदार म्हूण निलेशान अशी लोकसेवा सदांच करची अशी अपेक्षा मतदारसंघाच्या लोकांनी व्यक्त केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान गोंय वैजकीय हॉस्पिटलाक भेट दिली. गोंय वैजकीय हॉस्पिटलाच्या फाटल्या वाटेन कोयराचो ढीग साचून रावल्या. ह्या विशीं ताणें अधिकाऱ्यांक जाब विचारलो. तशेंच हो कोयर बेगींतल्यान बेगीन काडचो अशी सुचोवणी ताणें अधिकाऱ्यांक केली. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतले स्थिती विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवप करतलो अशें विरेश बोरकारान ह्या वेळार सांगलें. आमदार विरेश बोरकारान अचकीत जीएमसीक भेट दिल्ल्यान नर्स तशेंच हेर कर्मचारी आबूज जाले. कितें चल्लां तें कोणाकूच कळना. विरेश बोरकार हो नवो आमदार हाची घडये तांकां कल्पना नासूये. सांत आंद्रे मतदारसंघातली आडखून पडिल्ली कामां पुराय करपाचेर भर दितलो अशें ह्या वेळार विरेशान सांगलें. बजेटान बजेट एलोकेट करता तो हेल्थ सेक्टराक करता आनी हेल्थ सेक्टर व्हेरी इम्पॉर्टंट. जिवन आनी मरणाचो प्रश्न आसता हेल्थ सेक्टरान. सो हेल्थ सेक्टर आमी सांबाळून घेवपाक जाय आनी सगळ्यांक कॉपरेटीव वेन आमी फुडें व्हरपाक जाय. तितून खूब जाणांच्यो चुकी जातल्यो त्योय चुकी करेक्ट करपाक जाय आनी हांव तेकाच लागून विजीट करता. हांव कोणाक असो वायट दिशेन पळोवपाक मात जे चुकी जाता त्यो करेक्ट जावपाक जाय आनी त्यो फुडाराक चुकी जावपाक जायना. ह्या कारणाक लागून आमी हांगा विजीट दिल्ली आसा आनी ह्यो विजीट अश्यो चालूच उरतल्यो आनी ट्रॅक दवरितलो हांव. फाल्यां हेल्थ मिनिस्टरूय कोणूय आसूं हेल्थ मिनिस्टराक बसून कॉपरेट करून हांगा ट्रॅक दवरितलो की हे सिस्टमॅटीक जावपाक जाय म्हणून. जावं सीएम बसून फाल्यां विजीट दिवंक जाय नाल्यार सीएमाक बसून विजीट दिवन तांकां दाखोवंक जाता. हांव जे हांगा सारकें ना कंडिशन जी पॅथेटीक कंडिशन सारकी ना ती रिपोर्ट करतलो आनी सीएमाच्याय नदरेन हाडून दितलो जावं गव्हर्नराच्याय नदरेन हाडून दितलो. ते करून फाल्यां तेवूय लक्ष घालूंक शकतले की जीएमसी जी मेजर सगळ्या आख्या गोंयांची सामकी इम्पॉर्टंट हॉस्पिटल आसा थंय येवन लक्ष दिवंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आशुळकर.
देऊळवाडा पालये वाठारांत कम्युनिटी सभाघराचे शेनवारा संवसार पाडव्याच्या मुहूर्ताचेर उक्तावण जाले. थळावो आमदार जीत आरोलकराचे हस्तुकी ह्या सभाघराचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार पालये ग्रामपंचायत मंडळ, दत्तात्रय देवळाचे पदाधिकारी आणि थळावे नागरिक व्हडा संख्येन हाजीर आसले. आपूण आमदार म्हूण मिरोवपाक येवंक ना, ह्या मतदारसंघाची उदरगत करपाची आसा अशें जितान ह्या वेळार सांगले. काल एक बरो टॉपमोस्ट PWDचा ऑफिसर माझ्या ऑफिसात येयलो आणि त्यांनी म्हाका इतलेंच सांगलें की लास्ट 2 वर्सांक झिरो म्हटल्यार झिरो कामां जाल्लीं आहात आनी फंड्स म्हणटात ते कांयच युटिलायज जावंक ना. म्हणून म्हाका तेचेर कळ्ळें की डेव्हलपमेंट म्हणटात ते 2-3 वर्सां सारके कंप्लिटली झिरो जाल्ले आहा. फक्त इनॉग्रेशन नाल फोडप चालू आसलेले. सो हे एफर्ट जावचे ना. हांव हांगासर आमदारकी मिरोवपाक येवंक ना, कामां करपाक येयलात आनी पंचायतीकूय सांगतात माझे कार्यकर्ते आसूं जर ऑपोजिशन जे आयज म्हाज्या विरोधान वावरले आसूं हांगासर भेदभाव काय जावचो ना. ताळगांव दुर्गावाडी विठ्ठल देवस्थानाची पारंपारीक धुळवट काल व्हडा उमेदीन जाली. ह्या देवस्थानाच्या कुशीक देव दामोदराचे वास्तव्य आसा. जांबावलीच्या देव दामोदराचे हे दुसरे स्वरूप अशें ताळगांवचे लोक सांगतात. ह्या धुळवटी बद्दल सांगता आमचो रिपोर्टर बाबू गौरीश परब आमोणकर. हांव आसा आयज तालिगांव दुर्गावाडी पणजी गोवा. हांगासर आयज धुळवट व्हडा उमेदीन हांगा दुर्गावाडीचे लोक मनयतात. आयज गुढीपाडव्याचो दीस आसा आनी आयच्या दिसा हांगासर दुर्गावाडी धुळवट आनी गुलालोत्सव जाता. ही जी धुळवट आसा ती देव दामोदराची धुळवट. हांगासर लोक व्हडा संख्येन येवन हांगासर ही धुळवट मनयतात. आतां तुमी म्हणटले दामोदराची धुळवट ही जामावले जाता. सो हांगासर दामोदराचे आनी जामावलेच्या दामोदराचे कितें कनेक्शन, कितें संबंध, तर हेजो खूब घनिश्ट संबंध आसा. कांय वर्सां पूर्वी जामावलेचो देव दामोदर ह्या स्थानाचेर येयल्लो अशें लोक मानता आनी तेन्नाच्यान हांगासर दामोदराचे निवास जाले. आनी तेन्नाच्यान जेन्ना जामावलेचो गुलालोत्सव, जेन्ना जामावले शिशिरोत्सव जाता तेन्ना हांगाचे थळावे लोक जामावले वचून थंयचो गुलाल घेवन येता आनी हांगाच्या गुलालान मिक्स करून सलग गुढीपाडव्याच्या 5 दीस पयलीं हांगासर शिगमोत्सव चलता. शिगमोत्सव हांगा 5 दीस चलता तेन्ना डेली रातच्या टायमार हांगासर सुवारी वादन जाता. गुढीपाडव्याच्या 5 दीस पयलीं डेली रातची हांगासर सुवारी वादनान शिगमोत्सव सुरू करता आनी गुढीपाडव्याच्या 2 दीस आदीं रातची हांगासर मराठी नाटकां जाता. इतिहासीक, सामाजीक, पौराणीक अशी मराठी भाशेंतल्यान लोक हांगा नाटकां करतात. सो सलग असो 5 दीस गुढीपाडव्याच्या दिसा जो शिगमोत्सव दुर्गावाडी चलता तेच्या उपरांत जेन्ना गुढीपाडवो येता म्हणजे आयच्या दिसा हांगासर सुवारी वादनाची जी सांगता जाता आनी लोक हांगासर गाराणें घालून धुळवटीक सुरवात करता. ज्यावेळी भाटाभाटी सुरू जाली आमच्या जाणट्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आणि आम्ही आज तुमकां सांगता जेन्ना तिंकां धुळवट करूंक दिले ना, शिगमो उत्सव करपाक दिलो ना तेन्ना 4 लोकांनी फुटले गांवचे आनी तिणी नांव धाडून केली जिंची नांव आशिल्ली रामगांव चंद्रगांव. महादेव आनी कृष्णा, ह्या महादेवान आनी कृष्णान नांव बदललें. एकल्याक धरलो मिंगेल आनी एकलो धरलो किस्तोद. हे 4य योग झाले आणि ह्या गांवान येयले आनी तिणी सांगलें आमी हो उत्सव तुमच्याच प्रमाणे तुमच्याच विशयान करता.
तुमी सांगता क्रिस्तांव जाय आमी कन्वर्ट जाले आनी क्रिस्तांव करता, पूण व्याख्या ही आसा जेन्ना तिणी गांव सोडलो तेन्ना जामावलेसून एक मल येवन थंयसून हांगा पडलें, इतल्या पयस इतल्या डिस्टन्सान पडलें म्हणून हांगाच ताका रावपाची इच्छा जाली. म्हणून त्या लोकांनी थंयचे कांय मुर्तीचे हें आशिल्लें जी पुर्तुगेजान फोडलेले ते उशे हाडले आनी हांगा स्थापन हांगाच फाटीं आमचें घर आसा थंय दवरले. आनी हो उत्सव आतां करपाक लागून आमी सुरवात केली आनी अशे रितीन आमी करत करत गेले, आमची परंपरा चालू जाली. मुखावयली पंचायत वेंचणूकच न्हय जाल्यार 2024 वर्सांत जावपी लोकसभा वेंचणूक लेगीत आमी जिखतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. पणजे घेतिल्ल्या कार्यकर्त्यांचे बसकेंत तो उलयतालो. विधानसभा वेंचणुकेंत आपूण कित्याक लागून हारलो हाचेर विचार करपाची गरज आशिल्ल्याची सुचोवणी ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान उमेदवारांक दिल्या. काही मतदारसंघ आमी थोड्याशा मतांनी हल्ल्या उपरांत म्हणजे जिखल्या उपरांत आमी कशे जिखले हे जितके नेटान सांगता तशें हल्ल्या उपरांत सुद्दां आमी कित्याक हल्ले हाचे एनालिसीस आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी आनी आमचो अध्यक्ष हांच्यांनी प्रत्यक्ष थंय वचून करपाकूय सुरवात केल्ली आसा. कारण आमकां हल्ल्या उपरांत कित्याक हल्ले हें कळपाची गरज आसा. होर्डिंग्स उबारली म्हूण मतां मेळनात. तृणमूल काँग्रेसीन जाल्यार पावला पावला होर्डिंग्स उबारिल्ली पूण कांयच फायदो जालो ना. गोंयकारांनी तृणमूलाक तांची जागा दाखोवन दिल्ल्याची टिकाय तानावडेन ह्या वेळार केली. तशेंच आम आदमी पार्टीचेरूय ताणें उतरांचे फार पेटयले. की बऱ्याच जाणांक प्रश्न पडटालो, आमच्या केंद्रांतल्या नेतृत्वाकूय प्रश्न पडटालो. ते आमकां विचारताले की त्या हातूंतल्यान विमानांच्यान देंवतकच व्हडले तांकां जायराती दिसताले, व्हडलीं होर्डिंगां दिसतालीं आनी मागीर आमकांय म्हणटाले की तुमी कित्याक होर्डिंगां घालनात. म्हाका याद जाता आमी पळयतात की भारतीय जनता पार्टीन होर्डिंग म्हणटा तें केन्ना घालूं नाशिल्लें, पूण हे घालताले म्हणून आमकांय घालची पडली, आमची पब्लिसिटी आमी करपाक शकले. पूण ही होर्डिंगां घातली म्हणून मतदान जायना. आमी सांगताले, आमी बऱ्याचदा सगळे कडेन सांगताले निवडणूक 14 तारखेर जावनी, जशी टेम्पररी लायसनां जशें जात्रांक आनी फेस्तांक जशी दुकानांक दितात पळय, हे 14 तारीख जातकच घरा वयतले. ती परिस्थिती गोंयकारांनी हेंची करून दवरिल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वाडट्या तापमानाक लागून गरमी वाडत आसा, पूण उण्या दबाच्या पट्ट्याक लागून 4 ते 5 एप्रिलाक गोंयांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान उक्तायल्या. कर्नाटकांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. ह्या पट्ट्याक लागून गोंयांत पावसाची शक्यताय आसा अशें हवामान विभागाचे वैज्ञानीक राहुल एम हांणी सांगलें. शुक्रारा चडांत चड तापमान 34.1 अंश नोंद जाला. तापमानान वाडत आशिल्ल्यान गरमी वाडल्या. फुडल्या 3 दिसान तापमान आसा तितलेच आसतले, पूण 3 दिसां उपरांत पावसाचो अदमास आसा. उदेती वाऱ्याक लागून कर्नाटकांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. ताचोच परिणाम म्हूण पावस पडूं यें. तीन आनी 4 एप्रिलाक गोंयान कांय वाठारांत लायट आसची ना. 3 एप्रिलाक मांद्रे वाठारांत 8 ते सांजे 4 वरां मेरेन लायट आसची ना. 9 ते दनपार 12:30 मेरेन काकोड्या लायट आसची ना. 4 एप्रिलाक 11 केवी सुकूर फिडरा वयल्यान सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 वरां मेरेन देवश्री, आंबर्णी आश्रम आनी भोंवतणच्या वाठारांनी लायट आसची ना. तर सकाळचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.